हॅलो भुरग्यानो, हाव आर यू ऑल? कशी आसात तुमी? हेल्दी आसात मू? कुशेन आसात मू? वय, आज आमकां व्हरतो संतोश असो दीस. कित्याक सांगा पळया? कित्याक म्हळ्यार आज तावन आमी कॅटेकिझम क्लास म्हळ्यार दोतोर न्हू आरंभ करता. तुमी मस्त दिसाताव न्हू घरांतच आसात न्ही? तुमच्या पप्पा मम्मीन भाऊ भयणी सांगाता घरांत तुमी आसात. घरांत आसतना तुमकां तुमच्या पप्पा मम्मीन मस्त संगती शिकयल्यात. जावंक पुरो तुमचे स्टडीज, ऑनलायन क्लासस, स्पोर्ट्स आनी गेम्स आनी तुमच्या मम्मीन रांदिल्लें रुचीक फूड सक्कड तुमी एन्जॉय करते आसात. सांगाताय तुमचें हेल्थ तुमी सांबाळटात. व्हेरी गुड, जावं दी. पूण भुरग्यानो, उडासतो वरा हाचे सांगाता आमी आमचे मोदें तशेंच देवा मोदें संबंध कितें आसा, रिलेशन बिटवीन गॉड अँड माय सेल्फ आमी सांबाळूंक आसा. आमचो भावार्थ कितें आसा म्हळ्यार फेथ फॉर्मेशन आमचें तें जावंक आसा. त्या देखून आमकां क्रिस्ती शिक्षण वा कॅटेकिझमू मस्त गरजेचें. ह्या दिशेन मोगाच्या भुरग्यानो, प्रत्येक जावन चवथ्या क्लासींत शिकच्या भुरग्यांक आसतावन आमी तो मनीस जालो नवो सोल्लो भाग 1 हांगासर तुमकां पिक्चरान दिसता. पळया तुमी, ह्या विशयांत आमी दोतोर न्हू आरंभ करता. तुमचे सांगाता तुमचो बायबल, नोटबूक, पेन, टेक्स्ट बूक तशेंच सांगाताय तुमची पेरेंट्स आसल्यार भोव बरें. तर भुरग्यानो, आयची ही दोतोर न्हू एका मागण्याद्वारे आमी आरंभ करया. पळया भुरगीं, बसून आसा तर सगळीं उबे रावया, हात आमचे जोडया. सांगाता आमी म्हणया, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गींच्या मोगाळा बापा, हो दीस फावो केल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची आज आमी खऱ्यान वळख करूंक शिकता. देखून तुजो उजवाड आमचेर फांकय. हाचे द्वारी आमी क्रिस्ताची वळख हेरांक दिवंक आमकां जाणवाय दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सांगाता आमी म्हणया, आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातखां बोगोस, आनी आमकां थाळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. तर बसा भुरग्यानो. मोगाच्या भुरग्यानो, ह्या भागांत म्हळ्यार तो मनीस जालो नवो सल्लो भाग पयलो. प्रत्येक जावन आमी शिकूंक वेची लेसन्स कितें आसात पळया, ते ह्या परी आसात. तुमच्या हांगासर स्क्रिनार ती दिसतात, तुमी पळोवयेत. तो देवाचो पूत, ताचें नांव इम्मॅन्युएल. तो बेतलेमांत जल्मालो. तो जुदेवांचो राय, ताची सोदना केली. जेजू देवाच्या घरात. जुवांव जेजूक स्नान दिता. जेजूची बरी खबर. फागी जेजूचो फाटलाव करतात. जेजू आरिगाराक गूण करता. जेजू लेवीक आपयता. जेजू धर्मदुतांक विंचता. जेजून विंचून काडिल्लो लोक. जेजू नवो शिकोणदार आनी निमाणें जेजून शिकयल्लें प्रार्थन. ह्या द्वारी मोगाच्या भुरग्यानो, उडासतोवर आमी कोणा विशयान शिकोवंक वेता?
जेजू विशांत शिकोवंक वेता हांव. ताचें पिंतूर हांगा तुमकां दिसता पळया सोबीत पिंतूर आसा. जेजू कोण, जेजून कितें केलें, ताचें मिसांव, ताची शिकोवणूक, ह्या सर्व संगती विशांत आमी जाणवाय जोडोंक टू नो जीजस मोर क्लोजली, जेजूक लागशिल्ल्यान वळखूंक आमी प्रयत्न करतले. तर तुमी तयार आसात गी? आर यू रेडी? ह्या दिशेन भुरग्यांनो आयची क्लास आमी आरंभ करया. तुमचो टेक्स्ट बूक ओपन करा. लेसन नंबर 1 तो देवाचो पूत. मोगाच्या भुरग्यांनो, आमकां आमची आवय बापय, आमची पेरंट्सां आमकां बसावणी करतात न्ही, प्रॉमीस करतात. कसलें प्रॉमीस करतात, कसली बसावणी करतात? तुवें रँक काडल्यार तुका वस्तू हाडून दिता, वा मोबायल हाडून दिता, वा एक सोबीत सायकल हाडून दिता, वा कितेंय गिफ्ट दिता म्हणून तुमकां प्रॉमीस करतात. थोडे फावटी आमची पप्पा मम्मी गल्फांत वा खंयी पयसर देशांत आसा तर, फॉरेन कंट्रीसांत आसा तर, गल्फांत हांव पार्टी येताना गिफ्ट हाडून येता म्हूण आमकां प्रॉमीस करतात. जेन्ना आमची आवय बापय वा कोणी प्रॉमीस करतात आनी तें प्रॉमीस बसावणी पाळतात तर आमकां मस्त संतोश जाता. तांचे थंय आमकां मोग देता, खुशी जाता. संबंध, रिलेशन कितें आसा वा फ्रेंडशीप कितें आसा तें घट्ट जाता. जर आमची आवय बापय वा कोणी बसावणी वा प्रॉमीस पाळनात आनी आमकां कितेंच गिफ्ट दिनात तवळ आमकां बेजार जाता. इश्टागात वा फ्रेंडशीप संबंध थोडे फावटी चुकता. आमी सांगता कित्याक तुवें दिवनाय, कित्याक तुवें आडोवनाय म्हूण आमी विचारता न्ही. अशेंच मोगाच्या भुरग्यांनो, फातका वरवीं मनशाक देवाची इश्टागात वा रिलेशन वा फ्रेंडशीप म्हणयत चुकता, ब्रेक जाता. हाचे वरवीं मरण वा डेथ म्हणटा तें ह्या संवसाराक येता. हें आमी उत्पत्ती ग्रंथांत पोरण्या सोल्ल्यांत आमी वाचता. पूण देव आसा पळय तो मनशाचो नाश आशिल्लो ना. कित्याक सांगा पळया? कित्याक म्हळ्यार देव आमचो मस्त मोग करता. गॉड लव्स अस. हें दाखोवन दिवच्याक देव एक प्रॉमीस करता, देव एक बसावणी करता. कितें ती बसावणी, कितें तें प्रॉमीस? आमकां बाचावी सोडच्याक सोडवणेचें देणें, गिफ्ट जावन आमकां दिता आनी तें दिवंक तो आमकां अत्रेकता. त्या देखून हो ब्रेक जाल्लो मोडुल्लो संबंध कितें आसा तो पाटी हाडोंक, पुनर्स्थापीत करूंक नेमलेल्या काळार तो आपल्या पुताक जेजूक ह्या संवसारी धाडटा. तर मोगाच्या भुरग्यांनो, ही बसावणी वा प्रॉमीस कशें जारी जाता म्हणलें देवाच्या उतरा मुखांतर आमी समजोवया. आमचे बायबल आमी उक्तें करया. लुकाचो वांजेल आमी काडया. अध्याय 1 वळू 27 तावन 38 म्हणसर आमी उक्तें करया. Luke chapter 1 verses from 27 to 38. दया करून तुमी बायबल पळोवचो आनी चीत दिवन आयकोवचें. 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रिएल दुताक गलिलेयाच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक आंकवारीसरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते आंकवारीचें नांव मोरी. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शेरमेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हणून आपणायतल्याक चिंतूंक पडली. तवळू देवदूतान तिका म्हळें, भियेनाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली
ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नत असो पूत म्हणून ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्य आसन सर्वेस पोरू देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी आंवकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्रत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोवच्या भुरग्याक भाग्यवंत तूं देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीण एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांजडी म्हूण लेखलेक तिका हो 6वो म्हयनो, कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदुआ मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर्ण, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो केलो. देवाचें उतार हें, वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भुरग्यानो, आतां आमी देवाचें उतर आयकलें. तर ह्या देवाच्या उतरा वयर एक व्हिडिओ क्लिप आतां आमी पळोवया. This is the story of how Jesus Christ, the Savior of the world, was born. The story begins in a place called Nazareth. Nazareth was a quiet, sleepy little town where most people were farmers and shepherds. In this town there lived a young Jewish woman named Mary. She was a very obedient and God-fearing woman. She helped her parents in the field and did her chores in the house. She was kind and helpful to everyone, and people liked her very much. Mary was going to get married soon to a good and honest man named Joseph. A few days before Mary's engagement, she had a visitor. He was a very special guest, an angel sent by God from heaven. The holy angel Gabriel visited her in her room and called her in her sleep. When Mary opened her eyes, she saw a heavenly figure bathed in a pool of white light floating beyond her window. It wore bright white robes and had big silver wings fluttering behind him. At first, she thought she was dreaming, but later, when she heard the angel's voice, she realized this was no dream. Mary, do not be afraid. I am Gabriel. God has sent me to you. He loves you, and you have been chosen for something very special. Your kind heart and pure soul is of great value to the Lord. You are fortunate that God has chosen you above everyone else for this special task. I'm not afraid. I'm honored to know that God has chosen me to carry out His wish. I am lucky to be a favor to God. Bless you, Mary. God is pleased with you. I have come to tell you that soon you will have a son. He will be a great king one day, and he will be loved by everyone. He will be called the Son of God. Mary was at first shocked at what Gabriel had to say. However, she remained calm and listened to everything that the angel had to say. Then she spoke to Gabriel. But how is this possible? I'm not yet married. Do not be afraid, Mary. The Spirit of the Lord will take over you, and you will be blessed with a son. He will be called the Son of God. He will do great things for the people. He will be hailed as the King of Jews and the Savior of mankind. I'm grateful for whatever the Lord has done for me. I'm happy to have His wish come true through me. The Lord is with you, Mary. You are blessed. Go in peace. Gabriel then left the house of Mary and returned to heaven. हांगासर आमी पळोवयेत गब्रिएल दूत आमी स्क्रिनांत आमी ताका पळोवयेत. इस्रायलांतल्या एका ल्हान कुटुंबांतल्या दुबळिकायेच्या परिसरांतल्या जुजे लागीं करार जाल्ल्या एक आंवकवारी चलयेक बडवो येवन दिश्टी पडटा.
कोणाक दिश्टीक पडटा? मोरयेक दिश्टीक पडटा. आनी देव तिका जेजूची आवय जावन विंचता. आनी हे आयकून भियेल्ल्या मोरयेक पवित्र आत्म्याची सकत धैर्य दिता. आमी पवित्र आत्म्याक होली स्पिरीट म्हूण आपयता. आनी पवित्र आत्म्याचे सक्तेन तिचे थंय गर्भ संभोवता. आनी मोरी देवाच्या योजनांत, देवाचें प्लॅन कितें आसलें, देवाच्या योजनांत एक हातेर जावंक, इन्स्ट्रुमेंट जावंक पावता. अशें जेजू देवाचो पूत मनीस जाता. आनी हो कोणाच्या कुळयेंत जल्मता? जेजू दाविदाच्या कुळयेंत जल्म घेता. आमी हांगासर पळोवया दावीद रायाक. जेजू दाविदाच्या कुळयेंत जल्म घेता. देवान दावीद राया कडेन केल्ली ती बसवणी प्रॉमिस कितें आसा तें मोरये ती पूर्ण जाता. कितें म्हणटा तो बडवो? बडवो म्हणटा तो वर्तो जातलो. कोण? जेजू. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नतसो पूत म्हणून ताका पळयतले म्हणून गब्रिएल दूत थंयसर सांगता. अशें मोगाच्या भुरग्यानो, देव आपल्या पुताक संवसारी आमकां बाचावी करूंक धाडच्या मरिफात ताची बसवणी प्रॉमिस कितें आसा तें पूर्ण करता. ह्या देखून जेजूक आमी देवाचो पूत म्हणून उलो करता. तर मोगाच्या भुरग्यानो, आज आमी देवाचो पूत जेजू विशांत आमी समजल्या. तुमकां अर्थ जालें मू? कशें देवान आपली बसवणी पडली, प्रॉमिस पडलें, तशें तुमी एक बसवणी आज तुमी करूंक आसा. कसली ती बसवणी? कसलें तें प्रॉमिस? तें प्रॉमिस कितें गे म्हूण सांगल्यार तुमी तुमचें होमवर्क करूंक आसा. तर आज तुमकां हांव ह्या लेसनाक संबंध जावन होमवर्क दितां. जेजू विशांत जाणा जावचे दिशेन तुमी भुरग्यांनी, 4थ्या क्लासीच्या सोमेस्त भुरग्यांनी नवो सल्लो वाचूंक तुमी आरंभ करीत जाय. खंय तावन? थंयसर मातेवाचो वांजेल आसा. मातेवाचो वांजेल अध्याय 1 म्हळ्यार दिसाक तुमी 4 वर्सस वाचल्यार पुरो. तुमचे थंय बायबल आसा आनी हो तुमी वाचूंक उपयोग करीत जाय. आनी तो वळू तुमकां जेजू विशांत लागशिल्ल्यान वळखूंक तुमकां साध्य जातलें. आनी दुसऱ्यान हांगासर तुमकां स्क्रिनार दिसता कितें? सारकी जाप बरय. थंयसर आमी पळोवया. पयलें, देवान गब्रिएल दुताक डॅश गांवचे अंकवारी सरशीन पाठयलो आनी थंयसर आन्सर दिल्यात बेथलेहेम, नजरेत, जेरुसलेम आनी इजिप्त. दुसऱ्यान मोरयेक डॅश रायाच्या वंशाच्या झुजे लागीं करार जाल्लें. थंयसर आन्सर आसात दावीद, हेरोद, आहास, मेल्कीसदेक. तिसऱ्यान ताका जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. हें कोणें म्हळें? थंयसर आन्सर आसा गब्रिएल दुतान, मोरयेन, झुजेन, दाविदान. चवथ्यान हांव सर्वेस्पराची साकर्ण. हें कोणें म्हळें? आन्सर थंयसर आसा जेजून, मोरयेन, झुजेन, पवित्र आत्म्यान. आन्सरां हांगासर आमी दिल्यांत हर एका सवालाक तुमी तातूंत करेक्ट आन्सर विंचचें आनी त्या खाली जाग्यार थंयसर तुमी बरोवचें आनी हें तुमी तुमच्या नोटबुकार बरोवंक आसा. आनी तिसऱ्यान मोगाच्या भुरग्यानो आनी एक तुमकां होमवर्क आसा. कालें म्हूण सांगल्यार तुमी एक जेजूचें सोबीत पिंतूर तुमी सोडयचें. जेजूचें एक सोबीत पिंतूर तुमी ड्रॉ करीचें आनी ताका तुमी कलर दिवचें. त्या देखून ही 3 संगती होमवर्क तुमी उडास दवरून तुमी करीचें. आनी सर्तेक विवराक तुमी टेक्स्ट बूक तुमी पळोवचो. तर मोगाच्या भुरग्यांनो, आयची क्लास मागण्या मुखांतर आमी आखेर करया. भुरगीं उबे रावयात, हात आमचे जोडया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताक मनीस जावंक पाठोवन आनी नजरेताचे एके साद्य अंकवारेक सडवंदराची आवय करून तुजी महिमा तुवें फांकयली. आमचे पासत मनीस जाल्ल्या ह्या तुज्या पुता वरवीं तुज्या माया मोगाची घोटसाण दिसान दीस अदीक साकोन तुज्या दैवीक जिवितान वाडोवंक
आमकां फावो कर आनी तुज्या मोगान चडवणेची बरी खबर आमच्या काळाच्या मनशांक दिवंकू आमकां उर्बेन बर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.